एक दुसरे एक जण एक घर समजूया 8 भोवले धाकट्या वाट्यार सो तेन्ना ताचो जर भोवतणी कितें इफेक्ट जातलो हाची चवकशी जावंक आता 3 प्रकार आहेत म्हणजे स्वतःच्या प्रॉपर्टी स्वतःच्या जमिनीतली घरा दुसरी काही भाटकाराची घरा असू शकतात भाटकाराची जमीन असलेली घरा दुसरं कोमनीदाराची घरा कोमनीदार असलेली आणि सरकारी जमीन असलेली घरा माझे वैयक्तिक मत असं म्हणजे माझा अभ्यास असा की सरकारी जमिनीत घरा जी बांधल्या ते विशेषतः आमची गोंयकारला 90% माझ्या माहितीप्रमाणे दुसरे बांधून असतील हे राहिलेले असतात आणि ते जे परमनंट आम्ही केले हांव तांकां हें दिना पण त्याचो विचार सरकारान करतो की तांकां जर परमनंट ह्या ठिकाणी दिले जाल्यार ते हळूहळू संख्या आमची कमी आसा गोंयकारांची वीज गोंयकार ताका म्हणटा जे आपल्या आजा पयले पासून आसात तर तेंची हळूहळू 50% लोक भायले अशें दिसतात हांव भायले सुद्दां ते करिना तरी सुद्दां योग्य जे काय आसात ते नियम बाळगून आनी गोंयकाराक सेट करपाक गोंयांतली आतांची जी परिस्थिती आसा ती बरीचशी हाताबाय केल्ली अशी दिसता ती सगळ्या प्रकारची प्रॉब्लेम आहा तितून हांव जायना ते सगळ्यांक माहीत आसात पेपरान वाचतात तेचे बद्दल हांव म्हणना पण काय काय पॉईंट आहे मुद्दाम बघा भाटकाराची एनओसी म्हणतात तू जर भाटकाराकडे जमाला गेले एनओसी मागून तर भाटकाराला 5,000 ते 10,000 रुपये प्रमाणे मागा पैसे फारीक करून सांगतो आम्ही असो आता जमीन आम्ही असो देवस्थान एनओसी घेतली मुंडकारा आम्ही देवस्थान घेतली असो आमचा देवस्थान एनओसी असे तिथून खूपशे पॉईंट आहात त्याचा अभ्यास करतो ते डिस्कटीचे फॉर्म आहात कॅम्प करा आणि त्याचे सविस्तर त्यांना कळाले खूप कटकटी महत्वाची कमिटी कित्याक आमी जाणा कशे तरेन झरे आनी हे बुडोवपाचें काम चालू आसा सगळे दोळ्या मुखार आसा डिटेल उलोवचें न्हू जाता जाल्यार पंच मेंबरांनी दुसऱ्यांक सल्लो दिवपी जे कोण मेंबर आसात तांकां आनी बरी कमिटी काडची बिकॉज ताचे फाटल्यान स्टडी आसा सिग्नेटरी सरान म्हणला तशें आनी बायोडायवर्सिटी कमिटी आमचो गांव राखपाक मदत जावंक शकता कित्याक आतां पासून जें कितें चल्लां हांव एक मुद्दो उल्लेख करता जें कितें देवसांत चल्लां आनी तो मुद्दे अनुकूल ताणें घातला जाल्यार पण देर इज रोड 4.5 मिटर आसतना 6 मिटर रोड दाखोवन सद्या ताका परमिशन मेळना आनी फक्त एक मुद्द्याचेर परमिशन दिल्लें परमिशन फाटीं घेतला एका मुद्द्याचेर ताचेर हांव मागीर उलयतलो पूण हांव इतलोच सांगता की जें कितें आमचो कोरगांव गांव आसा देवान एक ब्लेसिंग घातलेलें आसा तो गांव सांबाळपा खातीर बायोडायवर्सिटी कमिटी इम्पॉर्टंट आसा आनी ताका लागून एक पंच मेंबर आमच्या वांगडा आसतले सरपंच आमच्या वांगडा आसतलो दुसऱ्या कोणाकूय बऱ्या सुशिक्षीत मनशाकूय कमिटी बरी जावची असो एक रिक्वेस्ट आसा न्हू एक गायडलायन सगळे आसात बरोबर म्हळ्यार दुसऱ्या वटेन न्ही आमच्या कोरगांव कितकेशे सुवाती दीत चल्ल्यात दोंगर झरे भितून सगळे येता आनी ते कायदेशीर म्हणून करता त्या वेळार तुमची जी आतां ही संस्था सांगल्यात न्ही ती कशी कितें काम करतली तेंचे पावर आसा तेंच्यांनी वचून ते एग्जाम करप आनी तिचो रिकॉर्ड करप जर कितें इलिगलिटीज मेळटात तेंच्यांनी बायोडायवर्सिटी बोर्डाक हायलायट करप आनी तेचेर एक्शन घेतली एक्शन जातली एक्शन हांव पावर एक्शन